भक्तीनानी मना उतरते ऐकून आमकां समर्पू पवित्र बलिदाना व्यासरी कास्ताड्या उल्लासं प्रीतवा गीता गायनानी अर्गां दिव्या ताणे केल्या सरुकारा व्यासरी कास्ताड्या उल्लासं प्रीतवा गीता गायनारी अर्गां दिव्या ताणे केल्या सरुकारा मोगल भावभयणींनो तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता सद्या काळ 33 आज संभ्रम करच्या वक्ता एका मनाची काळजाची जावन इमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया हे संदर्भार देवान आपणाक केल्ल्या सर्व बरेपणाक जावन मिसबेटयता रोविना शॉन मिनेजेस नित्या दरवडो ताचेर येदे बसून मागया आमा समेस्त बसून मागया जें कोण मागतान बसयलां तांचो उडास काडया फिरगस कुटुंबाच्या ते साव बसुती एमिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाच्यानो आज आमी सद्या काळाच्या निमाण्या आयताराची देवस्तुती आचरण करूंक एक कुटुंब जावन सांगाता मेळ्ळ्या आयची देवस्तुती कश्ट दगदवणी क्षणीक सोम्या सोबे जिनी ससनीक म्हणलें सत नियाळूंक आपोवणें दिता जिणये पयणार वेता आसतना वाटेर कांटे कुंटे पोंडू पोणकुलू अडचण्यो अडकळी कश्ट संकश्ट पिडा शिडा इजा दगदवणी तिरस्कार बहिष्कार मेळचे मोगान स्विकार करून ससनीक जिवीत जोडचे वाटेर सोमकोंक गरजाची कृपा ह्या मिसा वेळार मागून घेवया मोगल भावभयणींनो जिविताचे कश्ट ते क्षणीक पण सोम्या तें आमचें जिवीत शाश्वत म्हणटा आयचे देवस्तुती जिवितांत कश्ट आसात कश्ट नातुल्लो मनीस ना पण जाल्यार हे कश्ट सगळे सुस्तेकायेन सुसून देवाची खुशी म्हूण जावन समर्पीत जिणी जिवंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ही घडी भर आमी दोळे धांपी आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया जायते पुटी आमच्या दिसपाच्या जिवितांत जायते कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी देवा पुरपुरल्या हे मुखांतर देवाक आमी दूख दिल्लें आसा सोम्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट फूड करूंक सांगनासतना तुका आमी दूर सरले आसा पुरपुरले आसा ह्या मुखांतर देवाची खुशी पळोवंक आमी सुकून पडलेले आसा भक्षण मागोवन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय सोम्या जेजू कश्ट तुजी खुशी ती खुशी म्हणल्यार समजून संतोशान स्विकार करूंक कश्टांचेर जैत उरूंक तूं आमकां आपोवणी दिताय थोडे बडया कश्टांक ताजे कडेन आमचो भावार्थ आमी दंडडलो आसा तुजेर विस्वास काणलेलो आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा सोम्या पश्चातापोवन भक्षणें मागोवन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय मोगळा जेजू हेरांच्या जिविताची कश्ट आमच्या कुमकेच्या हाता वरवीं उणें करूंक तूं आपोवणें दिताय पण हेरांचे कश्ट पळोवन थोडे पटी आमी संतोश पावल्ले आसा ह्या मुखान तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा सोम्या भक्षणें मागोवन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा
आमचे तुझी काकूळ दाखय तकली भगवान देवाची काकूळत आमी जोडया सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करून आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्पुर देवा सरी चरया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवस्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाची शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बाबाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया इकडे बोटोळे तांपी आमच्या ते समा खातीर गरजां खातीर इरेद्यां खातीर आमी मागया सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ देवा तूं सगळ्या देण्याचो रचणार आनी धनी तुजे तसल्या दुनियाची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. मालाकी प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप पळया जळत्या आकट्या परी तो दीस येता सगळी गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सर्व्या सारकीं जातलीं आनी येवचो आसा तो दीस तांचें मूळ आनी ताळ दवरिनासता तांकां उज्यान लासतलो म्हणटा दळपरांचो सर्वेस्पर पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्यो उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. न्याय नीतीन प्रीतमेची झडती करूं सोमी येतलो. न्याय नीतीन प्रीतमेची झडती करूं सोमी येतलो. झडती करूं सोमी येतलो. दर्यो आनी तातूंत आसा तेच भुमी आनी तेचेर आसा तो लोक आनंद पावूं. न्हंयो उल्हासान ताळयो पेटूं
न्याय नितीन प्रितुमेची झडती करूं सोमी येतलो न्याय नितीन प्रितुमेची झडती करूं सोमी येतलो स पावलोन तेसालोनिकांकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. भावां भयणीनो, तुमी आमची देख घेवन चलात जाय म्हूण तुमीच जाणात. तुमचें सवें आसतना आमी काम करिनासतना भोवानातल्या आनी कोणाचेंय आमी फुकटां जेवलेलें वा केल्लें ना. तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वजें जायनाये म्हूण कश्ट आनी पुरासाण लेखी नासतना दीस रात गाम पिळण आमी काम केलां. तुमचें करना आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातलें म्हण न्हय. बागार तुमी आमचो पाटलाव करी सारकी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्लें. तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायलेलें आसा. कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोंक सोडा. हांवें अशें सांगूंक कारण आसा, तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोंवून खावून जियेतात आनी हेरांचे गजालींत घुसतात शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकलां. देखून मणकुलें काम करून तांणी आपली फोड जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नवी फर्मोन बू सांगता. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. दृढ रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून दरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वस्पर्श वर्तमान प्रकट करून म्हजे वंटांनी काळी इस्तम पवित्र कर. सर्वेस पोत तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी थोडे जण देवळा विशांत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी दान आयलेल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटाले. तोवर जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सेतूर आसना, तसले दीस येतले सक्कडी कोसळों घालतले. तोवर तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, ह्यो संगती केदळा करतल्यो? तो घडसो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो? तोवर जेजू तांकां सांगी लागलो, कोणूय तुमकां फसायनासें 17:11. 12 जाण म्हजें नांव येतले आनी हांव सुतो आनी नेम्यारलेलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले. पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी कडकड्या विशांत खबर आयकून आकांतोंद पडनाकात. ह्यो संगती घडत जायस, पूण अंत तक्षण येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर झुजाक देंवतले. थंय गभिरांकूळ भूंयकंपण्यो जातल्यो. दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार विरंकूळ दृश्यां आनी विचित्र कुणां दिश्टी पडटल्यो. पूण ह्यो सर संगती घडचे पयलीं तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमचे जडती करचे गादी तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांक उजीर हाडटले आनी बंदीखणांनी घालतले. तुमी म्हजे पाट लावता देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर व्हरून व्हरतले. स्वार्थेक साक्षींक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तोवर कितें जाप दिवची ह्या विशांत आतांच आलोचन करचें ना म्हणून तुमचे मतीन निर्धार करा. हांवच तुमकां असली वाच्यासक्त आनी जाणवाय दितलो की सरू तुमचे विरोधी तुमकां आडोवंक वा तुमचेर उपराटें सांगूंक शकचे नात. तुमचे आवय बापूय भाव भयणी आनी सैरी देरीन तुमकां पराधीन करतलीं आनी तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतलीं. तुमी म्हजे पाट लावता देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्यासूं एकच एक केस लेगून नास जावचो ना.
तुमचे देख सोसणिकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी रक्तल्यात. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हेच्या सुवातेंत जेजू येवंक आसच्या कश्टां अकंत विशांत, कर्गा विशांत, विविध रितीच्या कश्ट संकश्टांच्या काळा विशांत जेजू उल्लेख करता. थोडे जेजूच्या काळार जेजू सवय आशिल्ले जेरुजलेमाचें तें देवाळ पळोवन बारी सोबीत आसा देवाळ. 40 वर्सां लागलीं देवाळ बांदूंक. सलमांव रायान लोकां लागचीं दानां घेवन आपल्या राजवडकेची सगळी आस्त बदीक वापरन मजबूत देवाळ देवाच्या नांवाक तांणी बांदलेलें. हो एक तांकां अभिमान आसलो. बापुरबायचें देवाळ, बापुरबायचें देवाळ म्हणली एक अभिमान तांकां आसलो सुदैवांक. पूण त्या देवाळाचें की वर्तें देवाचें हजरपणो मनशां थंय आसा म्हणलें हे सुदैव ओळखूंक शकले नात. ह्या देवाळांत वस्ती करतलो देवाचो पूत ह्या संवसारांत देवला. हे संवसार म्हणल्यार देवाळांत आसा म्हणलें 7 जाणां जावंक ते फाटीं सरले. एका देवाळांत कितें आसा जंय? एका देवाळांत कितें आसा जंय? एका देवाळांत देवाचें हजरपण आसा जंय. देवाचें हजरपण त्या देवाळांत ना जाल्यार तें देवाळ म्हणटा ती. पळया, येशूदेवाच्या देवाळांत देवाचें हजरपण नातलें. होय की न्ही? देखून जेजून म्हणलें म्हज्या बापाचें घर तुमी सोरांचें भुयार केलां. थंयसर अनीत आसा, अन्याय आसा, वायट आसा. तुमल्या धाकट्यांक तुमी शोशीत करतात. असल्या घरांत देव रावंक साध्य आसा ना. देखून सोबीत मजबूत बांदपां, सोबीत मजबूत देवाळां देवाचें हजरपण जावंक शकनात म्हणलें सत देवाचें उतर आमच्या आयच्या दिसा आमकां सांगता. तर देवाळांत देवाचें हजरपण आसा जाल्यार कलत्या मनाची, कलच्या काळजाची थंयसर वस्ती करतात जाल्यार मात्र. देखून जेजू म्हणटा जंय एका मनाची आनी एका काळजाची जावन पळया मागतात थंयसर हांव तुमच्या मदें आसा. देवाळ म्हळ्यार तें पवित्र सभा, अख्खी पवित्र सभा एक देवाळ. आमी एक एक बांदप मात्र न्ही. पळया, आनी ह्या देवाळांत देवाचें हजरपण आसा जंय. पूण हांगासर जेजू म्हणटा त्या देवाळांत देवाचें हजरपण ना. देखून तें कोसळून घालतले, कोसळून घालतले. 40 वर्सां लागल्यान तें देवाळ बांदूंक कोसळून घालतले. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, अशेंच घडलें जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत. रोमी चक्रवर्तीन, रोमी साम्राज्यान इस्रायलाचेर धाड घाली आनी सगळें सत्यानाश केलें आनी सगळीं तें देवाळ मोड घालें. देवाळ आसा थंयसर ना. कितलींशीं वर्सां जालीं. देवाळाचो एक उणो थंयसर आसा. देवाळाची एक उणोत मात थंयसर आसा. देवाळ ना. देवाळ नातलो एक धर्म आसा जाल्यार तो सुदैव धर्म आसा. सिनेगोग आसा. पूण देखून त्या देवाळाच्या वण्टी लागीं ती वेतात आनी रडतात. विपींग वॉल ऑफ जेरुसलेम म्हणटात ताका. विपींग वॉल ऑफ जेरुसलेम. थंय वचून रडटात. आपल्या पातकांची प्रायश्चित करतात, बक्षाणें मागतात जुदेव म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो. पळया, देखून हांव जेजून विचारलें. ताणें थोड्यांनी म्हळें की केदाळा घडतलें, केदाळा घडतलें. ह्यो संगती लागीं पावला, हो घडचो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्तू कसलो. देखून जेजू म्हणटा तुमी जागृत रावा. हेरांनी फटयनाशें, हेरांनी तुमकां बेकूफ करनाशें तुमी सत्राय सांबाळा. थोडे येतले म्हणटले ह्या वर्सा संवसार अंत जातलो. तुमी आयकलां सांग बरो न्ही गे. पळय गे 2002 इस्वेंत 2000 इस्वेंत संवसार अंत जाता म्हणलो. 2000 इस्वेंत संवसार खलास नंतना. मागीर 2005 इस्वेंत उडपी आनी मंगळूर दर्या भितर येता म्हणलें. दर्या भितर सगळें 2 शहरां आसचीं नात. आनी 2012 इस्वेंत परतून एकल्यार म्हळें सगळो संवसार नाश जाता म्हूण. आनी सगळीं राखोन आसले 31 डिसेंबराक. कळ्ळें गे. मागीर जानेवारी 1 तारीख आयली. परतून वर्सां आयलीं आमी 2025 म्हणसर पावल्या हांव न्ही गे. पावल्या.
एक पुटी अशें घडलें दोन उडपी कोडयाळ सगळें नाचता उदकान बुडता म्हणून सगळी खबर जाली पेपरार आयलें आनी तेळा बिजापूरची हुबळीची धारवाडची मस्त कामाक पुरो इसीन आसताली आतां सडावत नॉर्थ इंडियाची आसा पयलीं हांगाची आसताली आनी एक दीस हांव उरता उडपी एसिस्टंट आसलो आनी एक दीस हांव कामाकारांक म्हूण आपूंक येताना एकलोच एक मनीस ना पुरा खाली हांवें विचारलें ते पुरा गांवाक गेल्यात कित्याक हांगा नाचता गे बुडता गे म्हणून पुरा गेल्यान लॉरयेर बसून लॉरयेर बरोवन डंप करून लॉरयेर गेल्यान आनी एक लॉरी सुमार येल्लापूर तेणें एका कडच्यान पडोवन त्या लॉरयेंत आसले 32 जण पाडचे हांगा जीव आसोंक म्हूण गेल्ली कळ्ळें की वाटेर जीव वगडा येयलो उपरांत हांगा बुडोवंक ना नाशी जावंक ना उपरांत थोड्या तेंपार परतून फाटीं आयली पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो थोडे फावटी आमी हेरांनी फटयना अशें सत्राई क्रेज जाय खरेंच पूण जेजो म्हणटा तवळ तवळ संवसाराचो नाश जातलो करगां येतलीं राष्ट्रांचेर झुजाक देंवतलीं फाटल्या थोड्या वर्सांत आमी पळयलें जाल्यार न्ही गे इंडो पाकिस्तान वार जालें झूज जालें न्ही गे पयलें महाझूज जालें दुसरें महाझूज जालें इंडो पाक वार जालें न्ही गे कितलीं झुजां जालीं ताज्या उपरांत आयले वारस न्ही गे रशिया आनी उक्रेना मदें झूज जालें आतां जावन आसा म्हणटात ताज्या उपरांत इज्रायल आनी फालिस्तिना मदें झूज जालें न्ही गे जावं गे ताज्या उपरांत इज्रायल आनी हमासा मदें झूज जालें ताज्या उपरांत इज्रायल आनी इराना मदें झूज जालें आतां जावन आसा म्हणटात न्ही गे ताज्या उपरांत भारत आनी पाकिस्ताना मदीं झूज जावची मोडां उपजल्लीं आतां ही केदाळ झूज जाता कितें म्हूण कळना देखून झुजां जावन आसात मनीस जिवन आसा मनीस जल्मोन आसा मनीस मरोन आसा हें संवसार संत आसा ताचे इड्यांत मस्त करगां आसात मस्त करगां न्ही गे भिरंकूळ वारें वादळ आयलेलें आसात भिरंकूळ वारें वादळ थोड्या राष्ट्रांत थोड्या गांवांत आयलां भिरंकूळ भुंय कंपनी जपानांत इंडोनेशियांत आनी थंय हांगा भुंय कंपनी जाल्ली आसात आमच्या भारतांत ती जाल्ली आसा की ना खंय जाल्ली आसा हजारो लोक मेल्लो अय्यो देवा गुजरातान 2000 इसवेन कोण जाल्ली 2001 इसवेन गी म्हूण हांव चिंता वय भिरंकूळ भुंय कंपनी येदोळ मुसो जावन आसली हजारो लोक रातच्या व्हडा बिल्डिंगा पडोवं पडच्या भिरंकूळ आवूर आयिल्ले आसा आवूर न्ही गे उत्तर भारतांत उत्तराखंडांत आमच्या केरळांत आमच्या उत्तर कर्नाटकांत भिरंकूळ आवूर येवन जायतो लोक मेल्लो आसा जायतें नुकसान जाल्लें आसा पळया दुकोळ पडलेले आसा दुकोळ पडलेले पावस नासतना आमी कश्ट आसा एक वर्सा आमकां पावस नातलो आमी जुलायच्या एंडा मुसो हात उबारून मागताले हांव पावसदार आनी मोडा बित्ताने काम केलें सरकारान मोडा बित्ताने म्हणून न्ही गे मोडा ओमचें काम केलें पूण कितलें गेल्यार पावस येवना ह्या वर्सा इश्ट पावस आयला पूण थोडे वर्सां पावस येवना उत्तर कर्नाटकांत पावस येना उत्तर भारतांत पावस येवना अशें पावस येनासतना जायतीं सुकी दाडां इल्लेली आमी पळयल्या इज्रायलांत गांवांत परगांवांत सगळ्यांनी मात्र न्ही पळया भिरंकूळ मारीच्यो पिडा पडटल्यो मारीची पिडा न्ही गे एड्स पिडा आयली अंत्रास आयलें न्ही गे स्वायन फ्लू आयलें अंजी ज्वरा रॅट फ्लू आयलें न्ही गे इली ज्वरा आनी थोडे आनी अंत्रास म्हणले एक पिडा आयिल्ली अंत्रास म्हणली पिडा आयली ताज्या उपरांत भिरंकूळ पिडा आयली कोरोना महामारी कोरोना आमी जाणाव हाचे अनुभव आमी केला म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया भिरंकूळ मारीच्यो पिडा ह्यो येवनूच आसात आकाशाचेर भिरंकूळ चित्रणां दिसतलीं पळया सगळ्या सुर्याक कितें फावटी थोडे फावटी चंद्र आड येतलो थोडे फावटी भुंय आड येतली आनी सगळें सुर्याक धांपण घालतलें आनी कितें म्हणटा ताका सूर्यग्रहणां म्हणटाले चंद्रग्रहणां म्हणटाले अशें ग्रहण दिसों पडटलें अशें प्रगटतलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी जेजून सांगलें तो आज पर्यंत तें घडोवनूच आसा पूण जेजू म्हणटा एक संगत ह्या सगळ्या कश्टा मदें तुमी क्रिस्तांव देखून क्रिस्ताचे पटला उदार देखून तुमकां सडीत कश्ट भोगूंक मेळटले जेजू मरून जिवंत जावन सर्गार सोडून गेलो पवित्र आत्म्याक ताणें वाटयलो पवित्र आत्म्याक ताणें दिलो
पवित्र आत्म्या दिल्या उपरांत सिसांचें जिवीत सुखाचें जावंक ना. पळया ताचे 12 जाण सीस सगळी ते जो हांव ऐकलो सोडून सगळे ते मार्तिरांचें मरण मेले. कुर्सार मारलें, किडायलें, तलवारीन कातरलें, इठींनी मारलें, फातरायलें, स्टेफनाक भाजलें, लोरेसाक. पळया भिरंकूळ रितीची करगां सुरविल्या पवित्र सभेंत निरो म्हणलो चक्रवर्ती आसलो. निरो म्हणलो रोमाचो चक्रवर्ती आसलो. पळया ताणें शहराक उजो दिलो, क्रिस्तांवांचेर बदलाम घालो आनी क्रिस्तांवांक लोकांनी मेळ्ळे कडेन मारलें. असले भिरांतीन आकांतीन क्रिस्तांवचो लोक तो लिपोवन जियेतलो, लिपोवन. पळया आमच्या काळार कांय कश्ट बडें जाल्लें नात. ओरिसांत कितें घडलें न्ही, ओरिसांत कंदामाल म्हणल्या त्या जाग्यांत भिरंकूळ क्रिस्तांवांच्या घरांक उजो दिलो आनी लोक रानांत रावलो. रानांत निराश्रितीची घरां स्थापीत केली. थंयसर तांकां पेज नीस वाडलें. लोकांनी घर सगळें उजो दिवन उलपायलें. 2008 विशें आमकां कितें जालें कुडयाळान न्ही, तुमी जाणा न्ही गे हय की न्ही. आमच्या इगर्जेचें हल्लो जालो, धाड जाली, कितें पुरा जालें. आजुनी असलो मनस्ताप, असली वैरत्व असलीं आसात. देखून क्रिस्तांव म्हळ्यार चड कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांव सोंसणीक ते दयाळी, ते मैपासी, ते कोणाच्या लापड्यांक वचनात. पूण जाल्यारय तांकां गुन्यांवकार करचें चड आनी चड दिसून येता. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जेजू म्हणटा ह्या सगळ्यांत आमी तिरासान सांबाळी जाय. कश्ट कोणाक नात, कश्ट सगळ्यांक आसात. कश्टांचें जिवीत. पळया जोब पात्रियार्क आसलो. जोब पात्रियार्क ताणें कोणाकय वायट करूं ना, कोणाकय दुखोवंक ना, कोणाकय करूं ना, कितेंच वायट करूं ना. देवाचेर विस्वास दवरनासलो. देवाचेर विस्वास, संपूर्ण विस्वास. हांव जियेता जाल्यार देवा खातीर, मरता जाल्यार देवा खातीर म्हणलो एक भावार्थ ताचें तें आसलो. कितलीं पुरा करगां ताका आयलीं न्ही गे, कितलीं पुरा करगां आयलीं. पळया ताची सगळीं आस्तींत जाल्लें, सगळें पीक नाश जालें. ताचे ते आसले घोडे, ताचे आसले पाडे, रेडे, गोरवां सगळीं पिडा येवन मेली. ताच्या घराक आयली, ताच्या सगळ्या तोटाक आयलें, ताच्या सगळ्या इतलाक आयलें, ताच्या गोठ्याक आयलें, आतां ताच्या घरा आयलें. घरा येवन बायल मेली, भुरगीं मेली, बायल मेली. पळया एकलोच उरलो आनी निमाणें ताच्या आंगाकी खोड लागलें, पिडा आयली, कश्ट जालो. हां जोबाच्या जाग्यार आमी आसले जाल्यार कितें म्हणटा हांव, सगळें आस्तींतलें सगळें इवाड जालें, गोठ्यांत नुकसान जाली, घरांत नुकसान जाली. कोणे मुनी माठ घालून दवरलां जायजे न्ही गे. कोणे मुनी आमकां कितें मुनी वखद घालां जायजे, खंय मुनी थगड पूर्ण दवरलां जायजे, खंय मुनी खाले मुनी मुत्रून पूर्ण दवरलां जायजे. म्हणून हेणें तेणें वचून ताकागी आपुणान उस्तून थंयगी हांगागी इतले पयशे दिवन पुजा करन, कांय जाणां जेवण दिवन कितलो पयसो उगडत तें कळना आमी. पूण जेबान कांय म्हणूं ना. जेबाचे इश्ट आयले म्हणाले तूं देवाचेर विश्वास दवरताय मू, देवाचेर पातयणी दवरताय मू, देवाक तूं कितें सांडिनाय मू. पळय तुजी आस्त गेली, तुजे सगळे बेळे गेले, तुजी गोरवां गेली, तुजी जानवरां गेली, तुजी भुरगीं मेली, तुजी बायल मेली, तुका पिडा लागल्या. पळय खंय आसा तुजो देव, कित्याक तुका अशें पुरो करूंक सोडता. तवळ जोब कितें म्हणटा, हांव जल्माक येताना कांय हाडूं ना, सुटकेस हाडूं ना हांवें, कळ्ळें गे. व्हडले गोणयेंत कांय बरोवन हाडूं ना, खाली आयलो हांव, वस्तूरी हाडूं ना, खाली आयलो. हें सगळें म्हाका देवान दिलें, देवान वेलें. देवाचें नांव सदैव जावं. तसलो भावार्थ म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, तसलो भावार्थ. आनी ताची दीग सोंसणीकाय. कश्टाकंदा वेळार आमकां कितें आसूंक जाय, सोंसणीकाय आसूंक जाय, दीग सोंसणीकाय. थोडी बडी आमकां सोंसणीकाय आसना, चुकता सोंसणीकाय. देखून म्हाका मात्र कित्याक कश्ट, हांव इतलें बरें येता, सदांच सकाळीं मिसा येता, शुक्राराच्या 9 येता, शेनवाराची मिसा येता, थोडी बडी आयताराची मिसा येता, 3 कोयरां करता, इतलें बरें करता, पुरा करता, म्हाका कित्याक कश्ट. पळय तूं आयकलो मिसाक तूं वचना, म्हाका नेंत करिना, हां इतलें अन्याय करता, जुलूम करता, तूं म्हज्या की वयर येता. म्हणून देवा लागीं थोडी बडी सवालां विचारचीं आसात. कित्याक आमी सोंसणीक जायना. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो उडास दवरा.
पिडा सगळी पिडा फकत आमच्या पातकांक मात्र येवची न्ही. सालोरेसाक या फ्रांसीस सावेराक पिडा येयली, ताप येयलो न्ही. जायते जण पिडा येवन मेल्ले सांत आसात, तांणी पातक केला म्हणगी न्ही. थोडे पटी पळया देवाची खुशी करच्या जोबान पातक केलें करूं ना. देवाची खुशी ताणे कश्ट सोंसूं जाय. जेजून पातक केलें, जेजून पातक केलें गी ना. मुरयेन पातक केलें गी ना. देवाची खुशी म्हूण जाणा जावन ते कश्ट सोंसची गरज आसली. आमच्या जिवितांची थोडे पटी कश्ट आसात. सा पावलोक एक दूख आसली कुडींत, भिरांकूळ दूख. तो ताका सोसूंक जायनातलें. तो म्हणटालो ह्या दुखींत हांव वळवळटा, तरी ह्या दुखींत ह्या म्हज्या अस्कतकायेन स्वामी म्हाका बोळ दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आमच्या जिवितांत थोडे पटी कश्ट येतात, खंत येता, बेजारां येता. देखून आमी कंगल जावचें न्ही, चंचल जावचें न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमी सोंसणीक जायची. आमची दीक सोंसणीकाय आमकां जैत येवन करूं शकता. आमची दीक सोंसणीकाय आमकां आयिल्ल्या कश्टांचेर जैत करूंक शकता. पण एका व्यक्तीक विजा मेळोवंक नातली. बरो मनीस तो, बरो मनीस, अपुरबायेचो भुरगो, कोणाक आवयक पाटी उलयलो ना, बापाय पटी उलयलो ना, कोणा लागीं अन्याय केल्लो ना, सगळ्या लागीं बेसांव मागून अपुरबायेचो भुरगो, शिक्षणाची बारी हुशार, सगळी करून ताजें जालें, शिकोवन जालें, पूण ताका काम मेळोंक वचना. पर हांगा युकेंत काम मेळोंक वचना. मस्त बेजारांत आसलो. फोन करतालो हांव म्हणचें ताका मेळटा पता, तूं टेन्शन करनाका, तुका काम मेळटा. कितलो दीस मेळटा पदर. आनी म्हज्या विजाक आसचें खाली 15 दीस मात दी. 15 दिसां भितर विजा मेळना जाल्यार म्हाका पॅक करून पटी येचें. हांव कितलो तेंमतावन फकत 4 वर्सां तो मागोन आसा. 4 वर्सां तो पुता भियेनाका तूं. सोम्याचेर विस्वास तो. तुजी दीक सोंसणीकाय तुका जैत करूंक शकतली. ताणें म्हाका मॅसेज घाली, आय ट्रस्ट इन द लॉर्ड. हांव पाती येता सोम्याचेर, विस्वासान पाती येता. सोंसणीकायेन म्हजे कश्ट सोंसून व्हरता म्हणालो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ताका 5 दीस आसतना, 5 दीस वेकेट करूंक 5 दीस आसतना ताका काम मेळ्ळें. बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळें. आतां तो म्हणटा बऱ्यांतलें बरें काम सोम्यान म्हाका दिलां. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जिणेंत कश्ट कंद दूख आयिल्ल्या वेळार आमी दोनी पटी चंचल जाता, डिस्टर्ब जाता. चंचल म्हळ्यार डिस्टर्ब जाता. कितें वाट सोदची म्हूण पळयता. सूड काण घेता, थंय धांवता, हांगा धांवता, थंय धांवन आमी थकता. लास्ट आमी तात पळय सोडटा आनी म्हणटा म्हाका जायना. कोण हांगासर नुकसाण घालयता? हांव तूं. देखून जेजून दिल्लें, जेजून सांगचें आसा, तुमी कळवळचें न्ही. तुमी म्हजेर विस्वास दवरा. म्हजे विस्वास दीक सोंसणीकायेन मागा आनी तुमी जैत येवन जातयल्यात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कश्ट, आकांत, कंद, बेजाराय सगळीं आसा. देखून जेजू म्हणटा, आमी गीत गायता, जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रसलोलो, तोसू सांबाळता सदां. पळया, जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रसलोलो, तोस सांबाळता सदां. देखून चंचल जावची न्ही. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका. पळय तुमी म्हणटा आसतलो पोंत पर्यां, लगींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका. आसतलो पोंत पर्यां, लगींच हांव तुज्या. तुज्या कश्टांत, तुजे पोंत पर्यांत हांव तुज्या सांगात आसतलो. देखून चंचल जायनाका. तुज्या दीस सोंसणीकायेन तुमचे जीव तुमी रगतल्यात, तुमी तुमचे जिवीत जियेतल्यात. असले जिवीत जिवंक तुमी आमकां दार दिवन दिवून मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिएक देवाते आसलो आमचो बाबार तुकत्यान व्हडल्यान उसरया. सगळीं सांगता, एकाच देवाक सत मानता, सर्वदेवदार बाप तो, सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या वस्तू सो रचणार, आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सत मानता. देवतान दीव स्वडातन स्वाड, खऱ्या देवतान विसलो करो दीव. तो देवतान सल्मला,
करू सोंगना बाबाचे सैं बसो ताचे वरवीं सगळ्यो वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसोत आनी आमचे सोडून बसोत ताणें क्रिस्त देवलो आणि पवित्र आत्म्या वरवीं गरमयेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आणि आमचे बसत पांच पिलातान ताका कुसार मारलो ताणें घर सोसले आणि ताका मागे पिलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो स्वर्गात चढलो आणि बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुंजवी करून वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आणि पवित्र आत्म्या सत म्हणटा ईश्वर आणि जीवदाता तो बापा आणि पुता ताव निसला बापा आणि पुता बराबर ताका समस्त नमस्कार आणि महिमा फावो प्रवादावरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मतावरील स्थापलेली सभेक म्हणता पत्काच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान समान मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमीन ह्याच विश्वासान ह्याच बावरतान आमच्या जिविताचे सगळे कश्ट धैर्यान फूड करूंक जाय अशी कृपा ह्या मागण्या मुखांतर आमी जोडून घेवया बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांक तुझे समकोर हाडून येता हांव तांच्या कश्टा अनवरा आनी पंथवना वेळी तांकां तुजो संगात आनी बरवसो फावो कर म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक आमच्या देशाच्या सरकारी राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांक तुझे समकोर समर्पिता हांव तांच्या मुखेलपणाच्या वावरांत गरजेचें प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक वेगवेगळ्या तरांचो वावर करून समाजीक आपली देणगी दितल्यांक तुजी सचाय पाटय तांणी आपापलो वावर सतान आनी नितीन करूंक शिकय तांच्या वावरादोरी जगतो पोटसो ग्रास आनी जिणेत रप्ती फावो कर म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक आमी सर युवा जनांक तुज्या पांयातळी समर्पिता हांव प्रत्येक जावन तांकां कश्ट संकश्ट फूड करचें धैर्य दी बरो आनी मोलाबरीत फुडार रुपीत करच्याक गरजाचो आदार लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक आमच्या फिरगज कुटुंबांतल्या सर पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तुजो मोगाचो संगात दिवन तांची सेवा करतल्यांक सोंसणीकाय आनी समाधान लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक हे वेदी बोवारी एकठांय जाल्ल्या सर्वांनी आपल्या जिविता वाटेर येवच्या कश्ट अनवरांनी तुजो सांगाच सोदिशें कर जिणे पंतावना बरोवशान फूड करून तुजे थंय सदांच दृढ रावशें कर म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक एक बरो मी दोळे दांपया आमच्याच कसकी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला न सोड आसकाडयां तांच्या बसत मागया तरातराच्या कस्तांक संपडल्यांत बुळवळ्यांक संपडल्यांत देवाचेर विस्वास हाडला चंचल जाल्यांत कंगल जाल्यांत तांणी सुमयेचेर अखंड पत्तीन दवर तिरसणेन सुमये लागीं मागूंक जाय अशी कृपा तांचे थंय देवून येवन दी म्हूण मागया सर्गीच्या भोवमुगाळ बापा तुज्या मुखार उचललेली मागणी दिन तूं स्विकार करीन तुज्या पुता संवसारी जिवितांत कश्ट मरण सोंसलें ताच्या कश्टांत तो विश्वासी जालो तिरसण ताणें सांबाळली ह्या मावरिफात तो जैते वन जालो आमच्या जिविताच्या कश्टांत तिरसण सांबाळूंक आनी ह्या मुखांतर सोंसणीक जावंक आमच्या तीग सोंसणीकाय वरवीं जैते वन जावची कृपा आमकां फावो कर म्हूण मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता देव तुका भक्तीपणाचो गुर्तो बापा स्वीकार तूं कर ये बापा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता देव तुका भक्तीपणाचो गुर्तो बापा स्वीकार तूं कर ये बापा उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आमी
आमी काणी करपिता स्वीकार करून जागय देणी सर्गिता गे बापा काणी को गे बापा काणी को घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता तूं तुका भक्तीपणाचो करतो बापा स्वीकार तूं करे बापा म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवा मानतात असलें जावं म्हण मागा ती तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या पुरुषापेक्षा देवाक सर्वेस्पर मानून घे ओ मोगाळ बापा आमच्या देवा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूंक हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळींनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्या आसूं आपल्या जल्मान दिलो आमकां दाणें जल्म नवो जिवीत नोवें आपल्या कस्ता मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवानपणान चिकलें आमा समेस्तान जिवी सोसनाचें आपल्या महिमे व सर्गा पावेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र बारासो सर्वेस्पर तूं सर्गनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येतो तुका जय ऊन सर्गी तुका जय जय ऊन सर्गी तुका जय जय वो पवित्र घडीम संभ्रमता बाबडी नो उडानी वाय नसलें जेजूचे मासरे गजान बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी हे घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता भक्तीन आमच्या जिविताचे सगळे कश्ट वावंट कंत बेजाराय सोम्याच्या हे कुडी रक्ताक समर्पिया दीक सोसणीकाय जोडून घेवया बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुखशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पवची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आदलें बियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत ते वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडतासो गुठ परगटुया
जेजू मेलो जेजूची मन जाला जेजू नव्या इतुलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने तोलो बापा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि जीवित सोडून सोडूनची कालच तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार घसवतेल्या मसमीस्त पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेस उडास कर लिओ आमचो पापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणास बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजी स्थगती दंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरे देवाच्या माया संगती तिसपती भगवान जुजे भगवान धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडोंदराची आज्ञा मतीन दवरून ताणें शिकलेले मागणी भक्तीन संगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सा तुझे रास समकाय तुझी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान सा आमचो दीस पडतो ग्रास आसा मुखांदी आनी आमी आमचे एसलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पथकां मगोस नेमकां ताळणें पळोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले वरांतले पिडिशेंतले आमकां निवार देखुणेची वितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर नैमपूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं चेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मग सुगुर्तू सावन एकामेकाक शांती दिवी देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया इजवनसा जिवंत देवाची शेळी आम सुमेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली आमच्या दिसपट्ट्या कस्तांव वंटींत दीग सोसणीकाय सांबाळना जैते वन जावंक पोणी दितात ती शेळयेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर आमचे भाग म्हाका फोव ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका ससनाच्या जिवितां सांबाळूं आमेन स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजांत रावतो मोच्या भर प्रकाशांत ते सर्गीच्या राव मोचे सांगाता स्वीकार करू ह्या काळजांत मोच्या अत्रेगान राखता सोम्या तुका काळजांत तूं ये म्हूण मागता सोम्या देण्यानी बर्दन्या स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजांत रावतो मोच्या भर प्रकाशांत ते सर्गीच्या राव मोचे सांगाता मुंडो सोम्या
प्रार्थूया. प्रितीच्या आमच्या बोमोगाळ बापा या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत सेवलां. हे संस्कारलेले जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कलतेपणी आमी तुज्या लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. प्रसाची शीस करा पवित्र स्थान दिया. आसा हांव तुमच्या संगाता आता आनी सदा. भीक तरी आसा यथेश भोवराडी पूण थोडे माग्या आमी धन्या लागीं धाडच्या क्रिस्ताची करेस. माग्या आमी धन्या लागीं धाडच्या क्रिस्ताची करेस. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद नमान बळोक जेजू रोजारी सेबिनी सगळी संगता बगीन क्रिस्ताचे कृपेन येरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भक्तीन मिसान वांटे जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. अभिनंदन. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा. समेस्तांक देव बरें करूं. मोगाचे न्हू तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे बुंतळ अलंकार हांगा न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सां हांव ह्या बुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायतराची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयतां. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.